भारतीय जनता पक्ष हो कार्यकर्त्यांक फुडें काडून तांचे कडल्यान टीम वर्क करून प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करता आनी हे सगळी टीम गठीत करपाक आमचे मंडळ कमिटी गठीत करपाक आमी हो प्रोसेस गेल्या वर्साच्या ऑक्टोबरान चालू केल्लो। आमी प्रत्येक बुथार भोंवन बुथार टीम काडली, बूथ अध्यक्ष केले, तांचे मार्फत इलेक्शन घेवन आमचे मंडळाचे अध्यक्ष निवडले। तातूंत आमचो तुषार बाब बोरकार हो आमचो सांतांद्रे मंडळाचो अध्यक्ष म्हणून ताची निवड जाली। आनी ताज्या नंतर आमी डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर, स्टेट लेवलाचेर म्हणजे आमचे नवनिर्वाचित स्टेटीचो अध्यक्ष दामू नायक हाणें पदभार स्वीकार केलो। आनी नेक्स्ट स्टेप म्हणून ह्या संघटन पर्वाच्या निमित्तान आमी ह्या सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या मंडळाची टीम गठीत करता। ते मंडळाचे कमिटी मेंबर हे आमचे तुषार बोरकार, आमचे फ्रांसीस बाब सिल्वेर आनी बाकी सगळे प्रमुख कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक विश्वासान घेवन हे केल्ले आसा। आनी हांव त्याच निमित्तान मागता की आमचे तुषार बोरकारा कडेन की तांणी आपली जी टीम आसा ती ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांत सगळ्यांक सांगची। सगळ्यांत पयलें तुमकां सगळ्यांक येवकार आयज हांगासर बीजेपी सांतांद्रे मंडळ डिक्लेरेशन कमिटीचें डिक्लेरेशन आमी करपाक हांगासर जमल्या आनी आमच्या मदीं आसा आमच्या पणजे मतदारसंघाचे एक्स MLA तशेंच आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघाचे प्रभारी सर सिद्धार्थ कुंकळकर, आमचे एक्स MLA तशेंच गोवा मायनॉरिटीज फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड हाचे चेअरमॅन सर फ्रांसिस्को सिल्वेरा आनी आमचे माजी मंडळ अध्यक्ष आनंद वेल्लेकर आनी बाकीचे सगळे आमचे जमिल्ले हांगासर कार्यकर्ता तुमकां सगळ्यांक येवकार। आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघाचे मंडळ कमिटी हांव आतां डिक्लेअर करता। तुषार बोरकर प्रेसिडेंट, सॅली फेलिक्स गोन्साल्वीस वायस प्रेसिडेंट, संदेश नाईक वायस प्रेसिडेंट, वासू कुंकळीकर वायस प्रेसिडेंट, शशिकांत नाईक जनरल सेक्रेटरी, सदाशिव धोंड जनरल सेक्रेटरी, उषा आनंद नाईक सेक्रेटरी, सुवर्णा कुंकळीकर सेक्रेटरी, कृष्णनाथ नाईक सेक्रेटरी, फ्रांसिस्को पू ट्रेजरर, ममता मोहन काणकोणकर मेंबर, आशा देवानंद मडकईकर मेंबर, सुषमा शिरोडकर मेंबर, एमी फेर्नांडीस मेंबर, पियादादे फेर्नांडीस मेंबर, फातिमा फेर्नांडीस मेंबर, तृप्ती चारी मेंबर, एकनाथ पालकर मेंबर, विजय गांवस मेंबर, अजित बकार मेंबर, अनंत सनी जेका आमी म्हणटा नायक मेंबर, आनंद वेल्लेकर मेंबर, विशाल सुधीर मेंबर, विनेश आडपयकर मेंबर, जगदीश गोपाळ गांवस मेंबर, सिद्धेश जेका आमी गौतम म्हणटात मेंबर, लक्ष्मीकांत शिरोडकर मेंबर, फेलिक्स रॉड्रिगीस मेंबर, मधु वेर्णेकर मेंबर, महेश सावंत मेंबर, रजनीकांत आडपयकर मेंबर अशी 31 जणांची आमची कमिटी आसा। त्यान भायर आमचे मोर्चा आसतले, युवा मोर्चा, ST मोर्चा, महिला मोर्चा, आमचे बाकीचे कार्यकर्ता आसतले। त्या कार्यकर्त्यांक आमी मुद्दम थोड्यांक रिजर्व दवरलेले आसा की त्या मोर्चांचेर तांकां सगळ्यांक नियुक्त करपाक आनी ह्या आयच्या कमिटीचे तुमच्या सगळ्यांचे हांव स्वागत करता आनी तुमच्या लागीं मागता की आमी एकवटान सगळे काम करून ही आमचे फुडें जी आमकां 2-3 इलेक्शनां लागतली त्या इलेक्शनान आमच्या BJP पार्टीक तशेंच BJP पार्टीचो कॅन्डिडेट आमचो सर फ्रांसीस सिल्वेरा हांकां सदांच तेंच्या फाटल्यान आमी रावतले, एकवटान रावया आनी तांकां जैतिवंत करुया। तशेंच आतां रोखडेंच ZPचे इलेक्शन आसतले, सो आमचो BJPचो कॅन्डिडेट कोण आमकां पार्टी दितले तेच्या फाटल्यान आमी रावन तांकांय आमी निवडून हाडुया। सगळ्यां लागीं मागता परतून एकदां की सगळ्यांनी आमकां पार्टी खातीर वावुरपाक तुमचो गरज लागतली, तुमी आमकां मदत करची आनी आमी सदांच सर तुमच्या फाटल्यान आसतले। हे 2 उतरां सांगतात। थँक्यू। सगळ्यांचे अभिनंदन। सगळे जे आमचो तुषार प्लस जे 30
ह्या मंडळाचे कमिटीचे मेंबर्स आसा तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. सगळ्यांनी एकवटान काम करचे आणि बुथा बुथार वचून काम करया अशें हांव सगळ्यां कडल्यान अपेक्षा करता. आणि भारतीय जनता पक्षाचे ह्या मतदारसंघाचे काम हे फुडें व्हरपाक ही सबंद टीम कार्यरत आसतली. हाजे भायरूच आमचे विविध मोर्चा म्हणजे महिला मोर्चा आसत, युवा मोर्चा आसत, ओबीसी मोर्चा आसत, SC ST मोर्चा आसत, किसान मोर्चा आसतलो. हे सगळे मोर्चाचे आमची प्रत्येक कमिटी गठीत जातली. ताज्या भायर आमचे प्रकोष्ठ आसतले तांचे आमी गठीत करतले. सो जे कोण हांगा ना तांचे आमकां त्या मोर्चा आनी प्रकोष्ठान काम करपाकूय जाय आनी अशी ही संपूर्ण टीम कॉन्स्टिट्युएन्सीची गठीत जातली. हांव आमचे नेते ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी नेते आमचे फ्रांसीस सेवेरकर हांचे कडेन मागता की तांणी सगळ्यांचे अभिनंदन करचे. तशें आपले 2 शब्द ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक सांगले. आज आमचे प्रेस कॉन्फरन्स हे आमच्या सांत आंद्रे मतदारसंघात आज घडून येता. आमचे सांत आंद्रे BJPचे मंडळ ते आयज इन्स्टॉलेशन जाता, डिक्लेरेशन जाता. त्या कारणाक लागून हे प्रेस कॉन्फरन्स घडून हाडला. आणि आमचे BJPचो मंडळाचो अध्यक्ष म्हूण आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन निवडून काडलेलो आसा आमचो बाब तुषार बोरकार. आतांच आमी ताका डिक्लेअर फाटी केल्लो आयज प्रेस कॉन्फरन्साकूय सांगून दिता. आमचे मदें इश्ट आसा आमचे खोणगेचे एक्स MLA आमचे इश्ट सिद्धार्थ कुंकलीकर आणि आमचो सांत आंद्रे मतदारसंघाचो प्रभारी तो. आणि आयच्या खुशालकायेच्या दिसाक ताजो आयज जल्माचो दीस जावन आसा. आमी ताका बरें यश आवडटात. विश हॅपी बर्थडे म्हणटा सगळ्याच्या नांवान आमच्या सांत आंद्रे मंडळाच्या नांवान आनी सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांच्या नांवान. आणि आमचे मदें एक्स आमचो मंडळाचो प्रेसिडेंट आसा बाब आनंद वेर्लेकर. सगळे आमी ह्या मंडळान जे कमिटी मेंबर्स आसात, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वायस प्रेसिडेंट, मेंबर्स हिंगा सगळे एकठांय जालेले आसात. 31 ही मेंबर्सांची ही कमिटी आज घडून हाडलेली आसा. हांव बाब तुषार बोरकाराक काळजांतान शेबासकी परबी दिता. देवाचो आशिर्वाद मागता, सायडीचो आशिर्वाद मागता. जे आमचे मंडळ बरे भाशेन आमी काडलां, बरे भाशेन ही मंडळाची कमिटी आमी सगळ्यांनी एकठांय रावन घडून हाडलेली आसा. हे मंडळ आमी बरे भाशेन फुडाराक आमच्या सांत आंद्रे मतदारसंघात बरें काम करपाक वावुरया. आमचे जायते आमचे फाटीं आमकां पार्टीन एक प्रोग्राम दिल्लो आमच्या मतदारसंघात मेंबरशीप ड्रायव करपाक. आणि आमी मेंबरशीप सगळ्यांनी एकठांय रावन एटलिस्ट 100 सुमार एक्टीव मेंबर्स जालेले आसात. मोर दॅन 100 म्हणजे कोणें एकल्यान 100 मेंबर्स केले, थोड्यान 50 क्रॉस केले. जशे आमी 100 मेंबर्स एक्टीव मेंबर्स जालेले आसात. आनीक जे आमी 100 मेंबर्स आतां फुडाराक सगळे एकठांय रावन जे आनीकूय कमिटी मंडळ आसात आमची महिला मंडळ, महिला मोर्चा आसतले, जावं OBC मोर्चा, जावं युवा मोर्चा, जावं मायनॉरिटी, किसान मोर्चा, हे सगळे आमी मंडळ आतां हेजे फुडें काडटले. जे आमकां पार्टीन ऑलरेडी सांगलां फुडें काडपाक. आनी आतां आमच्या फुडाराक थोड्या दिसांनी आमच्या मतदारी संघात एक आमच्या मतदारसंघात एक जावं आमचे प्रभारी आसतले, जावं आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंट अध्यक्ष गोंयचे आमचो नवोच अध्यक्ष आमकां मेळ्ळो आसा बाबा दामू नायक. तशेंच चीफ मिनिस्टर हे आमच्या मतदारसंघात येतले. फुडाराक आमचे थोड्या दिसांनी आमकां एक डेट दितले. आमकां एक व्हडली मिटींग करपाक अरावंड 500 डेटांची आमची जे आमचे मेळावो जे कार्यकर्त्यांची ही मिटींग आमकां एक डेट दितले. तेन्ना आमी कार्यक्रम घडून हाडटले. आनी हांव आमच्या मतदारसंघात जे आमचे BJPचे वर्कर्स आसात, वडेगांठ वर्कर आसात, तांचे मागता आमी ही प्रोग्राम मेळावो करपाक ही आमी डेट डिक्लेअर करतले. आनी आमी सदांच सगळ्यांक एकवटान रावन एकवट आमचो सांत आंद्रे मतदारसंघात दवरया. आनी BJPचे जे आमकां फुडाराक आमकां 2 सिटां जी ZPची लागतात, ही आमचे सेंट लॉरेन्स कॉन्स्टिट्युएन्सी ZP लागतले आनी सांताक्रूज ही आमकां ZP लागतली. दोनी सिटां आमचे जे आमची पार्टी आमकां दिता, जे BJPचे कॅन्डिडेट आमकां कोण पळय दितले, ताका आमी बरें एकवटान रावन आमी काम करपाक एकवट आमी दाखयतले. आनी सांत आंद्रे मतदारसंघात जे आमचे दोनी सिटां आसात, जे सांताक्रूज आमकां लागता, 3 पंचायती लागतात, गोवा वेल्ल्या आमचे बाती, बुरका बांबोली आनी श्रीधाम पाली, ही आमकां
सांताक्रुजान लागता. सांताक्रुजाची ही कॉन्स्टिट्युन्सी आणि दुसरी कॉन्स्टिट्युन्सी आमची सेंट लॉरेन्स जावं कारांबोली, आजोसीमांदो दोंगरी, नेवरा, आगसाई आणि गोवावेल्ल्या ही दोनूय सिटां आमच्या सांतांद्री मतदार संघात एकठांय आसात. आमी एकवटान रावन फुडाराक ही दोनूय सिटां आमी जैतवंत जावपाक आमी सगळ्यांनी एकवट आमचो दाखोवपाक जाय आनी जैतवंत आमी करून दिवपाक जाय. मागता आनीक पावट बेस्ट विशीस जे आमच्या अध्यक्षाक बाब तुषार बरकाराक आणि सगळ्या मंडळाच्या कमिटीक ऑल 31 मेंबर्स एकठांय हांव तुमकां बरें विश मागता, सक्सेस मागता आनी सगळे एकठांय रावन खंयचेच आमकां कसलेच डिफरन्सीस आमी घेवची न्ही. कोणाचेरूय कितें आमी कांय वायट उलोवपाक नाका. कोणे आमचे फाटी कितें आसा तें सगळें आमी विसरोन एकवटान मनान आमी बीजेपीक काम करपाक हेजे फुडें मागता आनी सगळो एकवट आमचो सांतांद्री मतदार बरो एकवट बीजेपीचो आसा म्हूण आमी दाखोवन दिवया. आनीक फावट बाब आमच्या सिद्धार्थ मुखेलकाराक आनीक फावट आयज तेजे बरे दिसाक हे आमचे मंडळ घडून आयलेले आसा, डिक्लेअर केलेले आसा 31 मेंबर्सांचे. तुज्या दिसाकूय बरो येस तुका हांव दिता आनी आमी सगळे एकवटान काम करपाक मागता. सगळ्यांक तुमकां हाजीर आसलेल्यांक ह्या आमचे कमिटीक थँक्यू म्हणटा आनी प्रेसाकूय तुमी येयले म्हूण तुमकांय काळजांतान देव बरें करूं. भारतीय जनता पार्टीचा जय असो. भारतीय जनता पार्टीचा जय असो. भारतीय जनता पार्टीचा जय असो. मिस्टर कुंकळेकर, तुमकां कितें चॅलेंजीस आसतले ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन? तुमची आतां गेल्या फावटी जेन्ना एसेंब्लीक मातशें थोड्याच मार्जनान तुमची डिफीट जाली, तर कितें चॅलेंजीस आसतले तुमकां ह्या इलेक्शनान? म्हणजे खास करून लास्ट इलेक्शन आमी 74 मतांनी फाटीं पडले, 76 मतांनी. म्हाका दिसता 76 म्हणजे जवळ जवळ आनीक आमकां एक 40 लोक जर मेळिल्ले जाल्यार आमचे वटेन हो सीट आसतलो आशिल्लो. आमी परत एकदां लोकां फुडें वता. ताजे नंतर आमची इलेक्शनाय जाली, पंचायत इलेक्शन जाली, तातूंत भारतीय जनता पक्षाक बरो यश मेळ्ळा आनी परत एकदां आमी प्रत्येक बुथार वचून प्रत्येक सगळ्या लोकांक मेळून तांकां कन्विन्स करून हो सीट परत एकदां भारतीय जनता पक्षा कडेन हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी आमी सगळे कॉन्फिडंट आसा ही नवी टीम जी जाल्या ती संपूर्ण तन मन धन दिवन हे काम करून घेवन भारतीय जनता पक्षाक पयलीं म्हणजे झेडपी इलेक्शन आनी ताजे नंतर मेन आमचे एसएमसी इलेक्शन दोतोर प्रमोद सावंताची लिडरशिपी खाला जातलें. तातूंत हो सीट आमचो येतलो म्हणजे येतलो. झेडपी इलेक्शनाक तयारी कशी जाल्ली आहा? कित्याक आनी कॅन्डिडेट तुमचे फायनलायज जाले वा तुमी फायनलायज करपाचे आहा? डेफिनेटली पक्षा कडेन कॅन्डिडेट आसा. कॅन्डिडेट पक्षूय पळयता आनी पक्ष कितें दितलो तो आमच्या अध्यक्षान सांगला. पक्ष कितें आमकां जो कॅन्डिडेट दितलो ताका आमी बरोबर घेवन ताजे बरोबर काम करून तो जैतिवंत जातलो इतलें आमी पळयतले. आनी ताजे नंतर एसेंब्ली इलेक्शनाक तर सगळेच आमी ह्या मतदारसंघान जीव तोडून काम करतले. ओके.